गोयच्या शेतकारांनी घेतिल्ली पिकावळ निर्यात करपा खातीर मोपा विमानतळाचो उपेग सरकार करतले। मोपा विमानतळावेल्यान 50% कार्गो ऑपरेशन जातले। ताका लागून ह्या विमानतळाचो फायदो शेतकाराची पिकावळ निर्यात करपाक जातलो, अशें विधान जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी म्हणलां। उत्तर गोयच्या पेडणे ते सत्तरी मेरेनच्या शेतकारांकडे मुबलक प्रमाणात उदका पुरवण्याची सोय आसा। ते खातीर उत्तर गोयच्या शेतकारांनी पिकावळीत वाड करपाक जाय अशें मंत्र्यान म्हणलां। कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा प्रमाण शेतीच्या पिकावळीची गोंयान लेगीत निर्यात करपाक जाय। सध्या गोंय शेतकी पिकावळीत खूप फाटी आसा अशें मत मंत्र्यान व्यक्त केलां। आम्ही फक्त शेत पिकावणी करपा संबंधित बागायती पिकावणी करपा संबंधित न्ही, आमकां एक टार्गेट आसा की इतले प्रकारची सगळी ही पिकावळ जाता ती एक्सपोर्ट जावपाक जाय। लक्षांत घेयात, आमची सुपारी एक्सपोर्ट जावं शकता, आमची काजू एक्सपोर्ट जावं शकता, आमची भाजीपालो जो आसा पळय फक्त पालो भाजीपालो आसा तो न्ही, बाकीची जी पिकावळ आसा उदाहरणार्थ वांगी, भेंडे, मिरची ही सगळी एक्सपोर्ट जावं शकता। सो आमकां सगळे पंचायतींनी सगळे शेतकरी भावांक आमकां टार्गेट घेवन काम करचें पडटलें की गोंयच्यान बागायती संबंधी एग्रीकल्चरा संबंधी कितलो आमी एक्सपोर्ट करतात म्हणटा ते सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आसात तांचे नजरेक हाडून दिता हांव। पर्टिक्युलरली एंटायर नॉर्थ ज्या जाग्यार आज मोपा एअरपोर्ट जाल्लो आसा त्या मोपा एअरपोर्टाचो आमी कितलो फायदो घेतात शेतकऱ्यां खातीर, कितलो एक्सपोर्ट हांगसर सुरवात जाता आनी कितले एक्सपोर्ट आमी वाडयतात लक्षांत घेयात। पेडणे धरून ते सत्तरी पर्यंत उदकाचे मुबलक सपोर्ट आसा, जितले जाय तितले त्याच्यापेक्षा मायज उदक आमी दिवंक शकतात। तिळारेचें उदक, अंजुनेचें उदक, नाल्यांतलें उदक, बांयचें उदक, तळ्यांतलें उदक आमी दिवंक शकतात। फक्त तुम्ही आमी सगळ्यांनी एक शेतकऱ्याक खांदार वचून हात घालून ताका मातसो मोटिवेट करपाक जाय। जो तरणाटो भुरगो आसा ताका शाबासकी दिवपाक जाय आनी आमी ताका ह्या वेवसाया कडेन हाडपाक जाय। लक्षांत घेयात, हें आमी करचेंच पडटलें। आणि त्यामुळे मोपा एअरपोर्ट जो आसा ज्या एअरपोर्टाचेर हजारांनी कोटी खर्च जाले त्या एअरपोर्टा वयल्यान 50% कार्गो वतलो। आयचे घडये म्हाका जी माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमचो फोंडेचो एक भुरगो आसा किल्लपालकर म्हणून, नांव सांगता तुमचें, संजय किल्लपालकर 100 कोटीचो एक्सपोर्ट करता दाबोली वयल्यान आनी मारबोंगा हार्बरांतल्यान। ह्या आयटमा भितर एक्सपोर्ट करता आयटमा भितर केळीची पानां सुद्दां आसा। लक्षांत घेयात, नाल्लाचो काथो आसा, पूण हे एक्सपोर्ट करपी लोक कोण आसा जर जायत जाल्यार ते चडांत चड महाराष्ट्रांतल्यान आसात आनी कर्नाटकांतल्यान आसात। आमचे गोंयकार लोक ह्या हातूंत येवना अजून, आनी म्हणून आमचे कडेन जे 4000, 5000, 6000, 7000 शेतकरी भाव आसात आनी अजून जे 4-5 हजार शेतकरी येतले किंवा आमी तांकां हाडटले, हांचे सगळे कडल्यान हे एक्सपोर्ट मार्केट जे आसा पळय न्ही ते आमी ताब्यांत घेवचें पडटलें। एटलिस्ट तातूंत आमचो सहभाग दाखोवचो पडटा। लक्षांत घेयात।